पे आसा पळय ते एक गब्बर जाल्लेलो आसा, शोलेचो गब्बर आसता न्हू, ह्यो आमचो मळमोगाचो गब्बर जाल्लेलो आसा। तांकां दिसता सगळी जितली मळमोगान जमीन आसा ती सगळी तेंची, उदक तेंचे, झाडां तेंची, सगळी तेंची, आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना। पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड एंड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयला, एकूच घराक टार्गेट करता, बाकीच्या घराक ना, कित्याक तेंच्या भितर फूट पडोनी म्हणून। हे खंयसून शिकला हे? आमी गोंयकार आनी गोंयकारांची घरां वाचोवपाक आमी सदींच फुडें आसतली आनी एक घर मोडूंक दिवची ना आमी हांगा। आमी सदांच अगेन्स्ट आसतली आनी म्हणटात की आमी MPHDचे अगेन्स्ट आसा। अगेन्स्ट कित्याक आसा? लोकांच्या हितान कितें कामूच करना जाल्यार सदींच अगेन्स्ट काम करता, सदींच एवरी टायम उठता तिट्टा घरां मोडपाक येता। कित्याक येता? येदेशे जाग्यान तेंचें कितें जावपाचें आसा? तेंचो पोट येवपाचो आसा हांगा? ना न्हू, मागीर कित्याक यूज आसा हे? आमकां फक्त लोकांक शळपाक, तांकां टॉर्चर करपाक सोदता। ऑलमोस्ट 23 lakhs टोटल एरिया, आउट ऑफ दॅट गव्हर्मेंटान तेंचे घेतला अराउंड 11 lakhs चिल्लर कितें आसा। ओके, एज ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द सर्वे प्लॅन, ओल्ड सर्वे प्लॅन 13/8 तेतून तेजें नांव क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा, आनंद धुरी म्हणून। ओके, आमी सर्वे हांव पर्सनली केल्लो लँड सर्वे डिपार्टमेंटान, आमी तेंचे कडेन प्लॅन रिसंट प्लॅन विचारलेलो, दिवना। ताका सांगलें आमचे कडेन ओल्ड प्लॅन आहा पळय, ओल्ड प्लॅनान तुमच्या 13/8 आसलेले पळय, हांगा कशें शिफ्ट जालें तेंचे कडेन आन्सर ना। सेकेंड थिंग, आतां कोर्टान कमिशनरान अपॉयंट केलें, तो पेपर वर्क एज पर द लँड सर्वेन कितें आहा पळय तेजेरूच कित्याक गेलो? ही नीड टू काम रिवील द हिस्ट्री। तेणे हिस्ट्री रिवील करूं ना, निदर तेणे फूल हें करूं ना, मेजरमेंट सुद्दां करून ताका विचारलें हांवें, तुमी असले तेचे नाल्यार ताका विचार, तुमी फूल मेजरमेंट केल्यार वाय हॅड गिवन ओनली द डिसिजन वॉट हॅड कम ऑन अ पेपर? तेंचे लँड सर्वे रिमार्क हितून आहा तो, रिकॉर्डान आहा तो, प्रिवियस रिवील कित्याक करूं ना? म्हाजो क्वेश्चन तो। आतां आमी रिसंट प्लॅन आयजूच प्लॅन हें केला, हितून हेजे क्लियर कट मेन्शन आहा, दीस इज इज हाऊस। हांगा खूब जाणांची घरां आहा, यू कॅन सी वाय ओनली दीस हाऊस इज टार्गेटेड। 13/8 petition number. Second thing, in their agreement, which I had gone to the papers also, in their agreement it is clear cut mentioned, state government had sold the land to MPT trust, now Port Trust, sorry, now it is trust, and it is clear cut mentioned that cannot now change करता, but they need to take a permission from the state government, which I have not taken. जेन्ना भाईन आमच्या संकल्प भाईन जेन्ना इश्यू सलीम काडलेलो ह्या सगळे घरां रेगुलर जावपाचे, तेन्ना बाबूश मनसार सुद्दां आमच्या भाईन सांगलेले, तेणी सुद्दां ती फायल पळयले आनी तेणी सांगलेले हेजेर स्टडी करता म्हणून। जाल्यार इतली स्टडी करता म्हणून सांगले जाल्यार सो इतली रिसंटली ही ऑर्डर कित्याक काडली आनी पर्टिक्युलरली वन घर, वन हाऊस, वाय दे हॅव क्लेम फॉर वन हाऊस? फक्त एकूच सिंगल एकूच घर कित्याक क्लेम केला? म्हाजो प्रश्न तो एकूच आहा, तुजे एरिया मरे ओके नो प्रॉब्लेम, पूण तूं क्लेम करतना फूल एरिया क्लेम कर, तुजे कितले जाते ते मागीर पळोवया, पूण तूं फूल एरिया कर। हांगा खुबशीं घरां ह्या एरियाक, पूण ही घरां आहा न्हू, ही आतांची न्हू पयलींची आहा, पूण म्हाजो म्हणणं कितें, तूं एकूच घर कित्याक क्लेम केला? अनिल काणकोणकार हेचेर कित्याक काउंट केला? हो म्हाजो प्रश्न आहा। कितलीशी शेकड्या वर्सां पयलीं म्हाका आतां 58 इयर्स जाल्या, हांव हांगा जल्मलो, माझ्या फाटल्यान हे माझ्या आजोपणजा ते घर हे घर न्हू, हे माझ्या पंजाचे आज्याचे घर हे कळ्ळें न्हू, तेजो पंजा जाल्यार हांव कितें म्हणटा, एकूच घर तुमी टार्गेट कित्याक केला? केस बीन आतां 2005 झगडटा ही केस, 2005 झगडटा पळय ते हायकोर्टाक, सिव्हील कोर्टाक, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां ऑर्डर दिली की ही एमपीटीक जागा लागना म्हणून, सिव्हील कोर्टान ऑर्डर दिली की एमपीटीक जागा, ऑर्डरी म्हाजे कडेन सगळे आहा ते, जिखलो केस, हांव जिखलो केस। मागीर कितें केलें, अपीलाक गेले एमपीटी हांगा हायकोर्टाक अपीलाक गेले जाल्यार हायकोर्टान एमपीटी कितें सांगलें की तुमी लँड सर्वे हें करा म्हणून, अपॉयंट करा म्हणून, की तुमी हें करा म्हणून ती एरिया हें करपाचें करून, कमिशनर अपॉयंट करून ती एरिया हें करपाचें। आतां कमिशनरान बीन कितें केलां खबर आहा, जो एमपीटीचो रिपोर्ट आहा पळय तोच रिपोर्ट दिला की ती एमपीटीची एरिया म्हणून। आतां तितून कितें जालां, ही भितर आमची प्लान आहा, आमच्या आज्याच्या नांवार बीन सगळे हे आहा जागा हेचेर, हितून जी 23,000 स्क्वेअर मिटर आसलेली पळय तितूंतली एमपीटीन 11,000 घेतली, आनी बाकीचे आमचे आहा पळय ते गव्हर्मेंट लँडरूच आहा, पेपर सगळे ऑन पेपर आहा, गव्हर्मेंट जजाक बिजाक सगळ्यांक दाखयला हांवें, तरी जज बीन आयकपाक रेडी ना, आनी तांकां डायरेक्ट सेटींग करून हेंच्यानी सगळें तें म्हटलें की डेमोलेशन आयज काल ऑर्डर काडटा आनी आयज डेमोलेशन हें करता, म्हाका इश्टे हाडपाक पसून चान्स दिवंक ना, भितर सगळी सेटींग केल्लेली आहा, आनी जी आमची एरिया आहा पळय बॅलन्स एरिया ती खावपाक सोदता एमपीटी, जे 11 लाखांनी 12 लाख उरला पळय ते ओके 11 लाखांनी खावपाक सोदता। ही सगळी लँड सर्वे आनी एमपीटी
आनी आमचे जे कोर्ट बीन आहा पळय सगळे मिलाप आहा आमची एरिया हे करपा आनी म्हाका टार्गेट करून बाकीची सगळ्यांची घरां उडोवपाक आतां भितर खूब आहा चर्च आहा देवूळ आहा सगळे आहा ती हे सगळो जागो हे करपाक सोदता खावपाक सोदता ते म्हाका खबर ना आतां हेजेर कोर्टाचो आतां कितें फुडें हे आहा तो आमी आयज हेका हे ओपोज केला की तुमी आमी डेमोलेशन करूंक दिवचे ना म्हणून कर अनिल बाब आता तुम्ही कोर्टान जेन्ना गेल्ले तुमकां एक ऑर्डरूय आयिल्ली आनी तुमचें म्हणणें आसा की तुमचे घर जे आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा पूण एमपीटी इज क्लेमिंग दॅट गव्हर्मेंट लँड इज देयर अशें कितें आहा गव्हर्मेंट तीच म्हणटा बॅलन्स एरिया आहा पळय ती लँड सर्वे आमकां दाखयना आनी एमपीटी दाखयना ती सगळी एरियांत गायब केल्ली आमची 1,20,000 स्क्वेअर मिटर गायब केल्ली तर लँड सर्वे दाखयना आनी हे दाखयना आमकां एमपीटी आनी एमपीटी कडेन प्रॉपर हे येत ना प्लॅनूच ना तेंच्या कडेन बेस्ट हे ऑर्डर हे करता ही आमची जागा म्हणटा आनी हे दाखयता आनी भितर लँड सर्वेन सगळें मिलाप हे करपाक तुझे पोन्नी डॉक्युमेंटान तुमचें नांव घर सगळें नांव आहे आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नांव आहा आनी प्लॉटूय आहा आमचो हो प्लॉट हेजेर हो प्लॉट आमचो आनी हेजेरूय नांव आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नांव आहा 1971 हो आमचो प्लॅन हो सगळो तरी हे म्हणटा आमचें इल्लिगल म्हणून सांगता 100 वर्सांची पयलींचे घरां ही सगळी पुर्तिके टायमाचे घरां एमपीटी तेन्ना काय नासलेले आतां कितें बेस्ट अननेसेसरी आमकां हे करता आनी आतां 25 वर्सां जालीं हांव झगड तेंच्या कडेन म्हाज्या कडेन मदीं येयलेलें तें की तुजें घर तूं सेटींग कर आनी हें कर आपूण हें करता म्हणून तुमकां हेजेर दिता म्हणून लिजार दिता म्हणून हांवें म्हणलें लिजार कितें आमची जागा आमकां लिजार कितें दिता म्हणून हांव हें केलें तेंच्या कडेन ते तशें आयकना म्हणून आतां हे बेस्ट जज आतां 2 दिसाचो जज येयला आनी डायरेक्ट ऑर्डर तेंच्या नांवान पास करता ताका काय खबर वचून ना जी स्टोरी कितें आहा ती पेपर दाखयल्यार म्हणटा ते आपल्याक लागना तुमची पयली ऑर्डर जाली तेजेरूच आपूण हे ऑर्डर दिता म्हणून तुमकां खंय टार्गेट करता टार्गेट करता 100% कित्याक हांव सिव्हील कोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक चुकोवन बसून ते म्हणटा ना ती आपल्याक लागना म्हणटा ऑर्डर डायरेक्ट जज सांगता आनी काल 25 तारखेक ऑर्डर पास करता आनी 26 तारखेक डिमोलेशनाक धाडटा हे कितें आमकां इश्टे हाडपाक बीन हें नाका टायम नाका गव्हर्मेंटान सद्याक रेग्युलरायज करता म्हणून सांगता तुमची कितें मागणी बी आसा गव्हर्मेंटाक करपाक न्हू लोकांक आमकां तुमी रिलॅक्स करा हे नाकालेले एमपीटीचे कितें नाकालेले आमकां हॅरेसमेंट हे आनी एमपीटी वयता थंयसर लोकांक सतयता सगळ्या कडेन हें करूंक लागता आपली जागा खंय दवरूंक ना तेंच्यांनी आयज लोकांनी उठपा जाय हेच्या खातीर हे लोकांनी आयज आवाज करपा जाय हेंकां फक्त कोलाक आनी हेंकां तोच जागो जायो लोकांक आमकां हें करपाक लोकांची जी ओरिजिनल घरां तुमी मोडून हें करपाक सोदता एक वायट गजाल घडलेली आसा आनी हे रिपिटेडली जावपाक लागलेले आसा हेच्या फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते MPA आयज मुर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सतोवपाक सोदता आयज ही फर्स्ट केस न्हू तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें सेम रिपीटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा जो इतली वर्सां जाले जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हणजे कशें तेंचें चल्लां इंडिविज्युअल टार्गेट करपाक लागलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेम्पल आसा जेटीचे थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा तांकां नोटिसीस काडलेले आसा तांकां कोर्टान केल्लेले आसा म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा आयज आमचे कितलीशीं कॉपेल आसा चर्च आसा तांकां नोटिसीस काडलेली आसा सो आयज ही MPA आसा दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा आनी आयज हो जो विशय आसा आमचो बाप अनिल काणकोणकराचो हो विशय आतांचो विशय न्हू हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्जिस्टींग हे ताका जाली ऑलमोस्ट 90 इयर्स सो एक 100 वर्साचें घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्जिस्टींग आसा म्हणून दाखयता प्लस ते नांवाचेर आसा घर ललिता काणकोणकर आनंद धुरी ग्रँडफादराच्या ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्दां हो विशय हांवें एसेंब्लीन मांडलो एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरात हेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेज्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा कित्याक जेन्ना एक्जिस्टींग हावस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता आनी जेन्ना ही जागो MPTन विकतो घेतला म्हणटा जाल्यार तुमी जी एक्जिस्टींग घर आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना आनी हो एक मनशाचो अधिकार आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो एनावन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली जाल्यार हेज्या भितर MPA खंय तरी येता आनी मदीं असली नाडिंचिंगला करपाक सोदता
सो आय कंडेम द एक्ट ऑफ MPA जे जाल्लेले आसा आयज ते हर इश्यू वयता आनी कोर्टान वयता. आयज हेज्या पयलीं ते कोर्टान गेलेले अनिल बाब ती केस झगडटालो आनी ती म्हाका दिसता आमचे लोअर कोर्टान तो जिखलो मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तो जिखलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी अपील केलें हायकोर्टान सुद्दां म्हणल्यार येतले जे पयशे जे लिगल सायडीक फक्त ते केसीक लागून जे मोडला लोअर कोर्ट जावं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जावं हायकोर्टान म्हाका दिसता अननेसेसरिली तो बर्डन घेता आनी तो एकट्याचे घेयना आपल्या घराचे सगळ्यांचे हे वाड्यार जितली घरां आसा ती. आनी आयज हायकोर्टान ऑर्डर दिलेली की बाबा हेजो रिसर्वे जावचो म्हणून आनी रिसर्वे म्हणटा तो बरोबर जाल्लो ना आनी कोर्ट हॅज बीन मिसगायडेड आनी हो MPA जो आसा ते फास्ट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून आयज ते हांगा येयलेले डेमोलिशनाक लागून आयज आख्ख्या लोकल्सान आमच्या मुरगांवचे सगळे लोकल्सान हर्बरचे लोक बाकीचे लोक सगळे जण हांगा एकठांय येवन तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला. आयज तांकां कांय कोणेन कांय म्हणूं ना रिक्वेस्ट केला बाबा तुमी हें घर डेमोलिश करूंक शकना. हें घर पयलींसून आसा तुमी लिगली तुमी सारके आसतले बरोबर आसतले बट मनशाचो एक अधिकार एक मनशाचो एक आम मनशाचो अधिकार कोणूच व्हरोंक शकना आनी घर म्हणटा ते ताका सगळ्या मनशाक आपलें घर म्हणटा तें आवडचें आसता. आनी हांवें पयलींच सांगलेलो आसा जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचें सगळें डेमोलिशन जावन गेलें सड्याचेर इंडिविज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेलीं आसा घरां बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता MPAकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता एक घर डेमोलिश करून दाखया आमी अशेंच उबे रावतले सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. आनी गोवोरमेंटाक हांव परत थँकफूल म्हणटा कित्याक जे हिसपान तेंच्यांनी आतां न्यू कायदो हाडला रेग्युलरायज करपाची सगळीं घरां ऑन गव्हर्मेंट लँड आनी हेजे स्टार्ट जे जाता ते 4 ऑक्टोबराक जाता. 4 ऑक्टोबराक आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर युनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हो गोंयान येता आनी तेज्या हातीन ही सगळीं फॉर्मां दिवपाक जातली आनी तेज्या भितर हांव मागता आमचे अनिल काणकोणकार तेणेनूय ते प्रोग्रामाक येवचो आनी ते फॉर्म घेवचे आनी ते रेग्युलरायजेशन घालचे. गोवोरमेंटान सांगला जी गव्हर्मेंट लँडाचेर जागा आसा कोणाची घरां आसा प्रायर टू 2014 सो 2014चे हेजे घर केन्नाचे नासता 2014 जी 2014च्या पयलीं आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले. तेजे भितर अनिल काणकोणकराचे घर येयले आनी आमच्या आख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली सडा बोगदा जेटी सगळ्यांची घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा सगळ्यांची घरां लिगल जातली रेग्युलरायज जातली. तेज्या लागून परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी आमच्या गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा.